आसा तांचो जो आज भारत बंद जो नारो दिल्लो ताका गोंय राज्यान सगळे विविध भागांतल्यान आयिल्ले सगळे युनियन रायट फ्रॉम पेडणे टू काणकोण आमकां सगळ्यांक येवकार म्हजो नमस्कार. मागीर आशिल्ले आमचे सगळे लिडर बाब क्रिस्टोफर फोंसेका आसतलो, राजू मंगेशकर, आमचे बाब प्रसन्ना उदगी, नरेश गांवकर, सुहास नायक आनी इतर सगळे लिडर. आनी तुमी सगळे गोंयच्यान आयिल्ले, गोंयचे गोंय घडोवपाक तुमचो वांटो आशिल्ले सगळे गोंयचे वर्करांक म्हजो सलाम. म्हाका दिसता आयचो हो स्ट्रायक फक्त प्रोटेस्ट न्ही, पूण ज्या पद्दतीन हे सरकार आमच्या देशाची इकॉनॉमी खंयच्या डायरेक्शनान वता ताचो म्हाका दिसता हे ते करपाक आज तुमी हांगा सगळे एकठांय जाल्ले आसात. देशान 29 लेबर कायदे जे आशिल्ले ते मर्ज करून केंद्र सरकार आज 4 नवे कायदे हाडपाक सोदता. सगळे लिडर या कायद्याचे महत्व, हे कायदे जर मर्ज जाले, 29 कायदे जर गेले जाल्यार तुमचे हक्क कशे वतले हे तुमच्या मुखार दवरला. हांव चड उलयना, पूण ह्या कायद्याचो डिसएडवांटेज आनी तुमकां धोको कितें जातलो हे मातशें तुमच्या मुखार दवरता. हे कायदे जर आयले जाल्यार पयले म्हणल्यार ती थ्रेशोल्ड आसा गव्हर्नमेंट अप्रुवल ले ऑफ करपाची, ती 100 वयल्यान 300 कामदाराचेर ताडी घेतली आसा. म्हळ्यार हाच्या वयल्यान लार्ज स्केल रिट्रेसमेंट हे विदाउट स्क्रुटनीच्या विदाउट जातले. दुसरे फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट जो आसा तो आनी एक्सपांड केल्लो आसा. ताच्या वयल्यान इन्स्टिट्युशनायझेशन ऑफ हायर एंड फायर प्रॅक्टीस ही लागू जातली. आज वायट दिसता आमकां गोंयकार म्हणून, कित्याक गोंय म्हणटा ते आज नंबर 1 जाला इन टर्म्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रेट. जे ह्या देशातलो प्रधानमंत्री जाणे नीती आयोग स्थापना केली आणि त्या नीती आयोगाचो जो चेअरमॅन आसा तो नीती आयोगाचो रिपोर्ट सांगता की गोंयान 9.7% अनएम्प्लॉयमेंट रेट आसा, ज्या भारत देशान सगळ्यात हायस्ट आसा. आज गोंयचे इन्फ्लेशन 4.77%चेर वाडटा आणि इट इज अमॉंग द टॉप 3 स्टेट्स देशभरात. आज हे कायदे जर आयले जाल्यार म्हाका दिसता जो ह्या देशान जे PSU आशिल्ले, जेन्ना पयले सरकार जेन्ना इंडिपेंडंट जाले, जेन्ना पंडित जवाहरलाल नेहरू जेन्ना देश घडोवपाचो प्रयत्न केलो तेन्ना देशाचे बजेट फक्त 500 करोड रुपये आशिल्ले. त्या देशान एक सुई सुद्धा तयार जायनाशिल्ली. तांणी पब्लीक सेक्टर युनिट्स उबारले आणि तातूंतल्यान लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट ह्या देशान जनरेट जालो. गेल्ली 70 वर्सां ह्या पब्लीक इन्व्हेस्टमेंटांतल्यान ह्या देशान प्रत्येक मनशाक रोजगार मेळ्ळो. पूण गेल्ली 12 वर्सां आमी पळयता की ह्या नरेंद्र मोदीचो सरकार सिस्टमॅटिकली हे PSU जे आसात ते तो विकत आसा. आता हे PSU जर विकले जाल्यार जातले कितें? PSU म्हणटा ते फक्त कंपनीनी दे वर द इन्स्ट्रुमेंट वीच बिल्ड दिस नेशन. आणि हे जर विकले जाल्यार पब्लीक सेक्टरान जे लोक कामाक आशिल्ले ते परत प्रायव्हेटायझेशन जातले. आणि जो तुमचो हक्क आसा या पब्लीक सेक्टराच्या माध्यमांतल्यान सोशल जस्टीस थ्रू रिजर्वेशन मेळटाले, रिजनल इकॉनॉमिक बॅलन्स मेळटालो आणि पब्लीक अकाउंटेबिलिटी आशिल्ल्यो इन सर्टन क्रिटिकल सेक्टर्स. पूण प्रायव्हेटायझेशन जर जाले जाल्यार डाउनसाइज जातले, आउटसोर्सिंग जातले आणि कॉन्ट्रॅक्च्युअल जातले आणि तुमकां हायर एंड फायर पॉलिसी यूज जातली. आज आमी सदांच सांगता की आमचो संविधान धोक्यान आसा.
संविधान धोक्यात आता हाचो अर्थ कितें की या देशातल्या प्रत्येक नागरिकाचो जो अधिकार आसा तो त्या संविधानान बरयल्लो आसा. पूण आमी सिस्टमॅटिकली पळयता गेली 12 वर्सां या नरेंद्र मोदीचो सरकार नवे नवे कायदे हाडटा आनी संविधानान दिल्लो हक तुमचे कडल्यान काडपाचो प्रयत्न करता. गेल्ल्या पार्लमेंटचे चालू आसा तातूंत आमी पळयलें ह्या सरकारान क्रिस्टोफर फॉन्सेकान उल्लेख केलो की मनरेगा नवो कायदो हाडून परत तुमचे जे अधिकार आशिल्ले तो डायल्यूट करपाचो प्रयत्न केला. जी राम हो नवो कायदो हाडून ते मनरेगा डायल्यूट करपाचो प्रयत्न हे सरकार करता. म्हाका दिसता हे असले कायदे जे सरकार हाडटा हे फक्त या देशाच्या नागरिकांचेर अन्याय करपाक तांचो जो अधिकार आसा तो काडपाचो प्रयत्न हे सरकार करता. एक म्हाका बरें दिसलें की आज बँक असोसिएशन एम्प्लॉई हांगा दिसतात, ड्रायव्हर असोसिएशनाचे एम्प्लॉई दिसतात, हॉटेल इंडस्ट्रीतले दिसतात, थंय वरूण बेवरेजीस म्हाका दिसता ते काणकोणच्यान आयिल्ले. सो आज प्रत्येक गोंयच्या काना कोपऱ्यांतल्यान आयिल्ले वर्कर्स आनी फार्मर हांगा दिसून येतात. आतां फार्मराचेर जर उलयतलो जाल्यार जे नवे US ट्रेड डील जे ह्या नरेंद्र मोदीच्या सरकारान पार्लमेंट चालू आसतना क्लोज डोरान जे केले ते जर तर जाले जाल्यार हाचे डिसएडवांटेज या देशाच्या फार्मराची कितें हे म्हाका दिसता आमी समजून घेवपाक जाय. जे नरेंद्र मोदीन US इंडिया ट्रेड फ्रेमवर्क जो सायन केला तातूंत टॅरिफ रिडक्शन आसा ऑन सर्टन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स लायक सोयाबीन, DDGS फीड कंपोनंट. हाच्या वयल्यान परिणाम कितें जातलो? जेन्ना हाचो अनाउन्समेंट जालो तेन्ना आमी पळयलें की डोमेस्टीक सोयाबीन प्रायसीस ज्यो आसात त्यो 10% पडल्यो. कोण मको जो आसा ताचे प्रायसीस 4% पडले. या ट्रेड फ्रेमाच्या अंतर्गत $500 बिलियन परचेज कमिटमेंट भारत देशान दिल्लो आसा. आणि हे जर तर लागू जाले जाल्यार ह्या देशातलो जो फार्मर आसा जो सोयाबीन रोयता जो कॉर्न रोयता त्या फार्मराक आपली शेती बंद करून म्हाका दिसता आत्महत्या दिवची पडटली अशी परिस्थिती या केंद्र सरकारान हाडला. आज या नॅशनल स्ट्रायकाक जे देशातले सगळे युनियन ट्रेडांनी जो उलो मारिल्लो आता काँग्रेस पार्टीचो तेको जो आमी जाहीरपणे ओपन केल्लो. काँग्रेस पार्टी म्हणटा की सदांच की हो पक्ष पयली एक गोष्ट आमी समजून घेवपाक जाय ही कितें पॉलिटिकल पार्टी न्ही. या भारत देशाक स्वतंत्र करपाक चळवळींतल्यान तयार जाल्लो हो पक्ष, सामान्य लोकांक मुखार घेवन वचपी हो पक्ष. आणि जेन्ना सामान्य लोकांचेर जेन्ना प्रश्न येता तेन्ना काँग्रेस पक्ष हो सदांच मुखार आसता. मनरेगाचो विशय काडलो काँग्रेस पक्षान, पार्लमेंटान प्रोटेस्ट केलो काँग्रेस पक्षान. सो आज हांव तुमकां सगळ्यांक आश्वासन दिता 2027 क्रिस्टोफर फॉन्सेका ताणें सगळे गोंयकारांक उलो मारला तुम्ही 2027 विचार करचो पडटलो. ऑल इंडिया ट्रेड काँग्रेसच्या वतीन हांव सगळ्या गोंयच्या कामगारांक या 12 फेब्रुवारीच्या यशस्वी संपात तुम्ही सहभागी झाल्याबद्दल तुमचे अभिनंदन करता, वखाण दाखवता, धन्यवाद करता. या सरकारात बुथ शिकवपा खातीर जागे करपा खातीर आनी हो देश व्यापी संप तुकालेलो आसा. आमकां आमचे हक्क जाय, न्याय हक्क जाय. या भारतीय संविधान दिलेल्या तत्वाप्रमाणे आमकां बरे मानाचे जिणे जगपा जाय. जर विकसित भारत पण आम्ही घोषणा करता, फाईट रिअल इकॉनॉमी घोषणा करता तर ह्या देशात केवळ
अदानी आणि अंबानी खातील सुखी जीवन नाही, त्या सगळ्या कामगार वर्गाखातील, कष्टकरी वर्गाखातील, जे या देशाची संपत्तीचे उत्पादन करतात त्या सगळ्या कामगारांना सुखी जीवन मिळवायला आणि हे भारतीय संविधानात सांगून ठेवलेलं असा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी भारताची त्याची उदरगत जाता आणि तुम्ही म्हणता आम्ही विकसित भारत जाऊ पाहिजे असा तर सगळ्या न्याय हक्काने सन्मानाने जगपाचो अधिकार असा आणि तो मिळता ही आर्थिक विषमता नष्ट करपाला कामगाराचे डिमांड्स त्यांचे योग्य हक्क मान्य जातात नक्कीच आम्ही एक स्वाभिमानी जीवन जगू शकता आणि एका स्वाभिमानी जीवन जगपाच्या आमच्या न्याय हक्कासाठी आम्ही जगत असा अहो तुमचा फॉर्च्युनर पार्टी योगदान देता आणि सगळ्यात आमच्या या लढ्यात यशस्वी आम्ही जागते हो विश्वास सांगून दौडून माझे 2 तास संपवता योगदान आयचो स्ट्रायक कॉल सेंट्रल ट्रेड युनियन्सान हो कॉल दिल्लो आहा AITC, C2, HMS आणि हेर सेंट्रल ट्रेड युनियन्स आहात आणि हो ऑल इंडिया स्ट्रायक कॉल दिल्लो आहा त्या भायर बँक ट्रेड युनियन्स आणि LIC फेडरेशन्स आहात आणि हो कॉल दिल्लो आसा हो स्ट्रायक कॉल कित्याक दिल्लो आहा हे समजोवपाची गरज आसा तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें कितें भारतांत लेबर कायदे आसलेले रायट फ्रॉम ब्रिटिश टाइम आयज पासून 28-29 लेबर कायदे आसलेले तर खुबशे लेबर कायदे तुमकां ऑलरेडी खबर आहा प्रोविडंट फंड ग्रॅट्युटी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऍक्ट इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टँडिंग ऑर्डर्स ऍक्ट खुबशे कायदे आशिल्ले इतली वर्सां चलताले पूण आतां आयचे गव्हर्मेंटान ते सगळे 29 एक्झिस्टिंग लेबर कायदे आहा ते रद्द केल्ले आहा आणि ताच्या जाग्यार 4 नवे लेबर कोड हाडलेले आहा कोड ऑन वेजेस कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन्स कोड ऑन सोशल सिक्युरिटी कोड ऑन हेल्थ आणि सेफ्टी वर्किंग कंडिशन असले 4 कायदे हाडलेले आहा लेबर कोड्स ताचे विरोधान आम्ही आयज हो स्ट्रायक ऑल ओव्हर इंडिया करता कित्याक करता ते जे नवे कायदे हाडलेले आहा ते कामदाराचे विरोधान आहा अगेन्स्ट वर्किंग रायट्स खुबशे रायट्स काडलेले आहा एक मेन रायट म्हणल्यार ह्या फुडें एम्प्लॉयर्स परमनंट कामगार घेवचे ना कित्याक घेवचे ना आयज पासून कितें आमी सगळे प्रोबेशन कन्फर्म जाताले परमनंट कायदे परमनंट जाताले ह्या फुडें नवे जे कोण कामगार जॉईन जाता ते परमनंट आसचे ना कित्याक कायद्यांनी बरयल्ले आहा कितें फिक्स टर्म एम्प्लॉईज घेवपाचे ह्या फुडें फिक्स टर्म एम्प्लॉईज म्हणजे शॉर्ट पिरियडाक घेवपाचे तुमकां एक उदाहरण दिवपाचें म्हणल्यार आता तुम्ही जर तुमचे घर भाड्याक दिता कशें दिता तुम्ही रेंट अग्रीमेंट करिना 11 मंथ्स लीव एंड लायसन्स करता आणि मागीर 11 मंथ्स जातकच परतून रिन्यू करता तेच भाशेन ह्या फुडें एम्प्लॉयर 11 मंथ्स फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट तुमकां घेतले आनी परतून रिन्यू करीत रावतले आनी परमनंट केन्नाच जावपाचें ना सो तो एक मेन कारण आम्ही विरोध करता आमकां तसले कायदे परमनंट जॉब्स काढून फकत टेम्पररी जॉब्स दवरप ते नाका दुसरो मेन चेंजीस जे केल्ले आहा ते म्हणल्यार स्टँडिंग ऑर्डर्स तुम्ही जर कितें गुन्यांव केलो जाल्यार तुमकां इन्क्वायरी करपाक जाय स्टँडिंग ऑर्डर्स ऍक्ट आसतले आता ह्या फुडें स्टँडिंग ऑर्डर्स आसचे ना कित्याक 300 वयर वर्कर आहा तांकां स्टँडिंग ऑर्डर्स लागतले आनी ताचे सकला हाडचे ना ट्रेड युनियन पासून आसले जाल्यार कंडिशन घातलेले आहा कितें मोर देन 51% जर कामगार आसा जाल्यार मॅनेजमेंट ताका रिकॉग्निशन दितलो डिस्कशन करपाक ना जाल्यार डिस्कशन करचें ना ते स्ट्रायकाक पासून आयज तुमी सगळे स्ट्रायकार आयिल्ले आहा पूण न्यू लेबर कोड्सान
खुबशे रिस्ट्रिक्शन जाल्लेले आहा ताका लागून स्ट्रायकार वचपाक डिफिकल्ट. सो खुबशे रायट्स एक्झिस्टिंग आहा ते विड्रॉ केल्ले आहा. ताका लागून ऑल ओव्हर इंडिया सगळे कामगार आयज एक दिसाचे स्ट्रायकार आसा आनी ताका लागून विरोध करता. आमी मागता कितें हे जे कायदे हाडलेले आहा 4 ते विड्रॉ करपाक जाय, ताबडतोब विड्रॉ करपाक जाय आनी आमी झगडपाक जाय विड्रॉ करपाक. अखिल गोवा राज्य अंगणवाडी कर्मचारी संघटनेचा अखिल गोवा राज्य अंगणवाडी कर्मचारी संघटनेचा ऑल इंडिया अंगणवाडी वर्कर्स फेडरेशन जिंदाबाद जिंदाबाद. ऑल इंडिया अंगणवाडी वर्कर्स फेडरेशन आज आमचे या अनेक संघटनाचे आसा त्यांना देव बरें करूं म्हणटा आणि आमचे कशें सेंट्रलाचे जे लिडर आसा तांकां देव बरें करूं म्हणटा. एक जुटीन तेणी आज आमकां उलो मारलो. सगळी कडेन आमी आमच्या ऑल इंडिया लेवलचेर सगळे कामगार एकठांय जाल्ले आसा. सगळे एकठांय जाल्ले आसा. ताका लागून सगळे अख्ख्या देशभराच्या संघटनांक आनी देशभराच्या युनियन लिडरांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. जिंदाबाद जिंदाबाद. AITUC जिंदाबाद जिंदाबाद. आज आमच्या गोंयांत आमी अंगणवाडी वर्कर्स जे पळय आसा ते 1262 वर्कर 1262 हेल्परां काम करता. आज आमकां 50 वर्सां जालीं. 1975 ही स्कीम गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियान स्टार्ट केल्ली आनी तेज्या पयलीं बालवाडी टिचर म्हणून आमकां जॉयन करून घेतलेली थोड्यांक. तांकां थोड्यांक कितें केलें, बाल सेविका म्हणून पोस्ट आसले थंय तांकां प्रमोशन दिलें. बाल सेविकाचे मुख्य सेविका केले आनी मुख्य सेविकाच्या उपरांत अंगणवाडी वर्करांक तशीच दवरली. सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटान घेतलेली तांकां काढली, स्कीम बदलली, ICDS केले आणि नंतर WCD केले. WCD आज या ICDS स्कीमिंग 1975 to 2025 2 ऑक्टोबर 50 वर्सां पूर्ण जाली. 50 वर्सांनी आमकां रेग्युलरायझेशन आमी मागता जेन्ना युनियन केला तेन्नासून, पण आयज पर्यंत आमकां रेग्युलरायज केल्ली ना. तशेंच गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियान इल्ले म्हणजे कुसकूट एक गाडीभर अशें मानधन वाडयल्लें आसा. आज जे गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाचे मानधन जर दिता दुगुना म्हणटा, पण दुगुना कितले? फक्त 4,500 रुपया अंगणवाडी सेविका घेता आणि बाकीच्या स्टेटींनी कांय स्टेटींनी तशें आसा त्यांचे गव्हर्नमेंट स्टेट गव्हर्नमेंटान सुद्धा इन्क्रीज केल्ले ना. आणि अंगणवाडी हेल्परांक 2,250 रुपया हे सेंट्रल गव्हर्नमेंटाचे आमकां मानधन. आमकां हो जो मानधन पळय वड आसा तो काडून रेग्युलर गव्हर्नमेंट एम्प्लॉईज म्हणून करपाक जाय अशें आमचे मागणी सेंट्रलाकूय आसा आणि आमच्या गोंयांतूय आसा. ही पयली मागणी आमची. सेकंड, आमकां आतां मोबायलाचेर काम करपाक येयला. FRS सिस्टम, फेस रिकॉग्निशन सिस्टम ऑफ बेनिफिशरी, ती आमकां खूब त्रासदायक ठरता. नेटवर्क मेळना, FRS जायना. तशीच आमची वर्करांची मागीर आमच्या वयर आसा तेंची सतावणूक केल्लेली आसा वर्करांक. कशें जायना, आयज करा फाल्यां करा म्हणून सगळे सांगता. पण जो मोबायल आसा तो 4GB दिल्लो आसा तो गव्हर्नमेंटान, तो चलना. मदीं मोबायल नासलो आमकां. स्वताच्या मोबायलाचेर आमी काम करता. 4GB ते अडकून जाता. हे येयना आमकां. नेटवर्क मेळना. खंय मेळटा थंय वचून रस्ता जाल्यार रस्त्यार कोणाच्या घरान खंय नेटवर्क मेळटा थंय वचून आमी FRS सिस्टम करता. आनी ताका लागून ते पळय जे मोबायल आसा ते आमकां 10 ते 15GB तरी दिवचे, ही आमची मागणी आसा. तशेंच आमची जे पळय पेंडींग रेग्युलरायझेशन डिमांड जो पळय गव्हर्नमेंटाचे मिनिमम वेजीस आसा ते आमच्या वर्करांक आनी हेल्परांक लागू करच्यो.
तशेंच आमी बाकीचे सगळे दिल्ले आसा. आमकां प्रोविडंट फंड करूंक ना, आमकां ESI ना की तुम्ही त्या सेक्टरान लेबर सेक्टरान बसना म्हणटा. लेबर सेक्टरान जर आमी बसना जाल्यार बाकीचे सगळे रुल्स एंड रेग्युलेशन्स जे आसा त्या गव्हर्नमेंटाचे. ताका लागून आमी बाकीचे सगळे मागता. आमकां रिटायर जाल्या उपरांत पेन्शन ना. बाकी आमच्या WCD डिपार्टमेंटान सोडून अंगणवाडी वर्कर आणि हेल्पर सगळे बाकीच्या स्टाफाक सगळे आसा जे गव्हर्नमेंटाचे मेळटा पळय तितले. आमकां कांयच ना. ताका लागून आमी पेन्शन स्कीम करची अशें म्हणून मागलेले. DSSाक आमकां दिनाका, डायरेक्टर ऑफ स्टेट ऑफ सोशल वेलफेअर, कित्याक आमी ह्या खात्याचे कामगार. ताका लागून स्पेशल स्कीम तयार करा आणि आमकां ते तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.